गोवा युनिव्हर्सिटीन कॉलेजच्या भुरग्यांक पडिल्ल्या कमी आणि झिरो मार्काविशीं कागाळींची दखल घेतल्या। ह्या भुरग्यांनी फाटल्या सप्तकात युनिव्हर्सिटीत वचून युनिव्हर्सिटीच्या पेपर तपासतल्यांच्या नावान बोवाळ सुरू केल्लो। उपरांत कॉलेजीकडच्यान डाटा घेऊन त्या प्रकाराची युनिव्हर्सिटीन चौकशी केली। युनिव्हर्सिटीच्या तंत्रीक चुकीन मार्क कमी पडल्या आसत जाल्यार पैसे रिफंड करतले म्हूण आता रजिस्ट्रारान भुरग्यांक खंय उतर दिला। आम्ही एक इश्यू रेज केल्लो की रिएव्हल्युशन आणि करेक्शनाचो युनिव्हर्सिटीन फिफ्थ सेमिस्टर जाल्लो थर्ड इयरांच्या भुरग्यांचो तितून भितर आमकां खुबश्यो त्रुटी दिसून आयल्यो। त्या खातीर आमी इश्यू रजिस्ट्रारा कडेन तशेंच युनिव्हर्सिटीचे एग्जामिनेशन कंट्रोलर जे आसा तेंच्या मुखार येल्लो आनी आज आमी रजिस्ट्राराक स्पेसिफिकली मेळपाक आयिल्ले ते इश्यू आमचे जे डावट्स आशिल्ले ते क्लियरली तेंच्यांनी आमकां क्लियर केल्ले आसा। एक्सेप्ट केला की ती क्लॅरिकल मिस्टेक जाल्ली आसा आनी ते स्टुडंट जे आसा तेका रिएव्हल्युशनाक घातले सुद्दां जाल्यार तेजो पेपर तेका परत तपासपाक पर्सनल तपासपाक दितलो आनी तेका तेजे पयशे जे रिएव्हल्युशनाचे आसा ते सगळे पयशे तेका रिफंड मेळटले। तेका एक सुद्दां पयसो तेजे कडल्यान युनिव्हर्सिटी घेवची ना। तशेंच आनीक कोणाचे जर क्लॅरिकल मिस्टेकी खातीर जर भुरग्यांक मार्क्स कमी पडला जाल्यार ते रेक्टिफाय करतले आनी तेजे सुद्दां जे पयशे आसा ते रिफंड मेळटले आनी तांकां कांयच पयशांचे हे करपाक पडचें ना। पण थोडे भुरग्यांनी मार्क्स कमी पडला आपल्याक दिसता म्हणून रिव्हॅल्युशनाक घातला, सो तेंचे परत मेळचे ना। समज पेपर सारके करेक्ट केला जाल्यार पैसे फक्त टेक्निकल मिस्टेक असल्यारूच रिफंड जातले। भुरगे मागतात तशें सरसकट सगळ्यांक रिफंड मेळचो ना। बाकीच्या मुद्द्यांचेर युनिव्हर्सिटीन पैसे परत दिवपा विशीं विशय वेगळो, ताचेर खंय मागीर विचार करूं येता। सद्याक झिरो पडिल्ल्यांक तातले तातूंत थाकाय। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।